गोंयान मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची चर्चा गोंयभर सुरू आशिल्ली आनी त्याच वेळार आतां आमकां एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अशी मेळिल्ली आसा की मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी जी तारोलकर आमदार जो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जी तारोलकर तसोच मये मतदारसंघाचो आमदार प्रेमेन शेट आनीक वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हेंकां तिगांकूय घेवन फ्लायटान बसून ते गोंयच्यान भायर सरलेले आसात आनीक आतां सद्याक ते चारय जाण राजस्थानाक एक युनियन मिनिस्टराची एक प्री बजेट एक युनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर जी आसा तेंची एक मिटींग आसा ती अटेंड करपाची आसा आनीक आमकां सुत्रा कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की हे जे 4 जाण आसात मुख्यमंत्र्या बरोबर हे जे 3 आमदार आसात ते तिगांकूय घेवन मुख्यमंत्री दिल्ली वचपाचो आसा आनी दिल्ली तेंची फाल्यां एक मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा आनी त्याच बरोबर रोहन खंवटे जो मंत्री आसा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे जो आसा तो ऑलरेडी आतां दिल्ली पावलेलो आसा ही आमकां एक सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा जो मंत्री रोहन खंवटे तोवूय बीन दिल्ली पावलेलो आसा म्हणल्यार राज्यान मंत्रिमंडळाची जो फेरबदल जातलो हेची जी चर्चा आशिल्ली तितून आतां खुबश्यो हालचाली आमकां पळोवंक मेळटात आनी ह्यो हालचाली ज्यो आसात त्यो गोंय राज्यान खरेंच मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो काय गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर हांव गौरेश गांवकर।